बार्देस आणि दिवचलेक मंत्री जाय ग्लेन टिकलो आणि राजेश पाटणेकरांच्या कार्यकर्त्यांची मागणी लोकसभा वेंचणुकेत परिणाम दिसतले कांय जाणांची शिटकावणी गोंयांत जातलो राजकीय भूकंप सरकार वतले व्हावून काँग्रेसीची भविष्यवाणी मंत्रिमंडळात बदल करतकीर लेगीत सरकार बडतर्फ करपाची काँग्रेसीची मागणी चालूच फॉर्मेलिना उपरांत फोंडेच्या बाजारात आता नुस्त्यात सापडले किडे फोंडेकार चाळवल्या भायल्यान नुस्तें हाडपाचेर बंदी घालपाची मागणी पोळीच्या चेकनाक्याल लाच घेतना दिल्लो आरटीओ आणि 2 जाणांक भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान जप्त केले 50,000 रुपया आता खबरो विस्तारान पळोवया मंत्रिमंडळात बदल करीत सावन भाजपाचे कार्यकर्ते सामके चाळवल्या चड करून उत्तर गोंयांत कारण घेतले ते दोन्ही मंत्री दक्षिणेचे आणि काढले ते दोन्ही उत्तरेतले ग्लेन टिकलो आणि राजेश पाटणेकरांचे कार्यकर्ते उक्तेपणान नाराजी उक्तायता लोकसभा वेंचणुकेत हाचो परिणाम जावंक शकता भाजपाचो वरिष्ठ मंत्री फ्रांसिस डिसोजाक निखळयलो म्हूण म्हापशेचे नगरसेवक बेजार जाल्ले ते आमी पयलीं दाखयल्लेत पूण आता हळदोणे मतदारसंघातल्या 6 पंचायतींतले पंच आणि सरपंच एकठांय जाल्यात ग्लेन टिकलोक मंत्री केलो ना म्हणून हळदोना नासनोडा पोंबुर्फे उस्कय पालये बस्तोडे आणि मोयडे एक म्हटल्यार बार्देसात भाजपाचो मंत्री ना आणि दुसरे अल्पसंख्याक समाज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या निर्णयाचेर दुखावला पळयात ते कितें म्हणटा ते 2017 1300 ग्रावंडार जेन्ना आमची सभा जाली तेन्ना आमच्या भाईन आमचो CM तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्ली ती ग्लेनाक तुमी परत निवडून हाडात आपूण मिनिस्टर करता मात ते नंबर जावंक ना आमचे BJP पार्टीक आमचे तितले आमदार येवंक ना निवडून कमी आसले आनी कोलिजन गव्हर्मेंट आसलो म्हणून इट वॉज अंडरस्टँडेबल तरी पूण पार्टी डिसिजन वी रिस्पेक्ट बट आतां 2018 जेन्ना 2 मिनिस्टरांक ड्रॉप केले बिकॉज ऑफ हेल्थ ग्रावंड तेन्ना आमकां संदी दिवंक जाय आसली की एटलिस्ट बार्देसांतलो ड्रॉप केला म्हणून आमच्या आमदाराक तरी एक संदी मेळोंक जाय आसली एक मिनिस्टरशिपाची वी आर नॉट एगेन्स्ट पार्टी डिसिजन बट वी आर हर्ट वी आर अपसेट सो ताका लागून आमी म्हणटा की लोकांच्या नदरेन कितें जालां सद्याक बाबा रॉंग वायब शुडंट गो टू अ MLA फाल्यां हें जावंक होना कितें लोक MLA डिमांड करूंक होना दुसरें डिसिजन घे म्हणून ताका लागून प्रिकॉशनरी बेसीस आय रिक्वेस्ट आर पार्टी लिडर्स ऑल्सो टू लूक इन टू दीस मॅटर आनी कितें तरी हेजो सुटावो काडचो पार्टीन समज आमच्या बाबुशाक विचारलेलें आनी बाबुशान कोणाचें नांव सजेस्ट केल्लें जाल्यार सुद्दां मान्य जावपाचें लोकांच्या नदरेन जावपाचें ना बाबुशान डिसिजन घेतला इवन मायनॉरिटी सुसेगाद आसपाचें इवन इट कॅन बी मायकल ऑल्सो आय एम हॅपी नो प्रॉब्लम बट प्रोवायडेड एज मिनिस्टर ऑफ बार्देस वॉज ड्रॉप्ड द मिनिस्टर शूड गो टू बार्देस हें आतां हाचे फुडें लोकसभा इलेक्शन तुका तें येवपाचें आहा लोकांचे नदरेन वायट विचार येवंक तुका फावना कित्याक BJP भशेन कित्याक लोक तुका राग काडपाक आयज तुका भायर येवपाक तुका कितें आसात देखून पार्टीन आयज बरो विचार करचो आपणाक मंत्री करीत ही आस्त दिवचलेचो आमदार राजेश पाटणेकाराकय आशिल्ली तेका लागून दिवचलेचे सगळे नगरसेवक राजीनामे दितले ही खबर तांणी न्हयकारल्या मात पाटणेकाराक मंत्री केलो ना म्हणून आमी नाराज आसात हे ते जाहीरपणान मान्य करतात बिचोलचो आमदार बाब राजेश पाटणेकर हांकां आमदार मंत्रीपद दिलें गेलें ना म्हणून हांगासले कार्यकर्ते जे आमचे आहा पळय ते मातशे नाराज जाले तुमची अफवा जाली की कार्यकर्त्यांनी पक्षाचो राजिनामो दिला तो नगरसेवक पदाचो राजिनामो दिला असो हो तसो राजिनामो बी कांय जावंक ना फक्त आमी नाराजी व्यक्त केल्या आमच्या पक्षा पार्टीच्या हायकमांडा कडेन थोडीशी नाराजी आमी व्यक्त केल्या हे आमकां मान्य आसा पण आमचो अंतर्गत मामलो आसा भाजपाचो आमच्या मंडळाचो तो आमी ह्या 2 दिसान पक्ष श्रेष्ठे कडेन सोडयतले बस्तोडेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आणि दिवचलेच्यान महेश गोवेकार दुयेंत आशिल्ले 2 मंत्र्यांक घरची वाट दाखयली तांच्या बदला 2 नवे मंत्री हाडले तरी काँग्रेस भाजपा फुडारपणांतल्या सरकाराची फाट सोडिना गोंय सरकार पुराय कोसळ्ळां राज्यपालान कळाव न करता सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी परतून एकदां काँग्रेसीन केल्या तशेंच गोंयांत रोखडोच राजकीय भूकंप जातलो तातूंत सरकार व्हांवून वतलें अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या गेल्या कांय म्हयन्यासावन मंत्रिमंडळाची एकूय बसका जावंक ना अशें रमाकांत खलप म्हणटा तशेंच गोंयांत बेकारी वाडत आसा अशेंय ताणें सांगलें has been a total collapse of the administration. And therefore it is time for the governor, I repeat, to withdraw her pleasure
in the continuance of the Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, and his Council of Ministers. There is already displeasure. There is already discontent among the members of the ruling clique. And if an earthquake really takes place, a political earthquake really takes place, and it will take place, not only the government of Goa, presently headed by the Chief Minister, be washed out with this or get buried under the debris. 15व्या वित्त आयोगाक सुचोवण्यो करपा खातीर ग्रुप गोवन्स हो गट तयार केला अशेंय ताणें सांगलें. An attempt will be to prepare an approach paper. A private initiative has been taken, which I want to disclose today. This particular aspect may not be linked to the party affairs. And that initiative is about a group which I have called Govans for 15th Finance Commission. So through you I invite the intelligentsia of Goa to put in their inputs as regards the submissions that Goa is expected to make, must make to the 15th Finance Commission. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. नुस्त्यावयलो बोवाळ सोंपपाची चिन्ह दिसना. फॉर्मेलिनावयलो बोवाळ थंड जाता थंय आसा. आतां फोंडे बाजारात नुस्त्यांत किडे मेळ्ळे. नुस्तेमोगी म्हणटा शेगीत नुस्त्याची तपासणी करची. तशेंच हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें हाडचें न्हू. गोंयांतल्यानूय नुस्तें भायर धाडचें न्ही. फाटल्या दिसांनी नुस्त्यान फॉर्मेलिन मेळिल्ल्याचो बोवाळ जाल्ल्यान गोंयकारांनी नुस्तें खावपाचें सोडिल्लें. उपरांत गोंयकारांक परतून नुस्त्या कडेन ओडपाक सरकारान जायते यत्न केले. पूण आतां नुस्त्यान मेळिल्ल्या किड्यांच्या विशया वयल्यान परतून बोवाळ जातलो इतलें मात खरें. आज माझो फ्रेंड नुस्तें घेवपाक गेला घरा कडेन उजरतना किडे भायर जाल्ले. कालूच न्यूज पळयलो हांवें विश्वजीत राणे सांगता की सगळें चॅक केलां मडगांव म्हणटा आनी आयज जातलें. अशें करून आमी कशें करपाचें म्हणजे तांकां स्पेशल नुस्तें आमकां पब्लिकाक बीन किड्या नुस्तें खावपाचें काय आमी हेल्थ म्हणून भरपाचें. गव्हर्मेंट एक सांगता आनी करता एक कित्याक आतां आमी लास्ट तांकां किडे मेळ्ळे. हांव नुस्तें हाडपा आयलो आतां हांव परतलो तो कारण कितें म्हाका आनी भायर भुरग्यांक मारपाचें ना. प्रत्येक गरीब मनीस आपल्या भायर भुरग्यांक पळोवपाचें हेल्थाक जपता हे हेल्थ पार्ट घालता आनी म्हणटा हांगा हॉस्पिटल मला ही फॅसिलिटी ती फॅसिलिटी दिल्या ही फॅसिलिटी हेंच करून हे पिळ्या करून मागीर हॉस्पिटल काय म्हणून हांव हेंचे कांय चूक करिना जे कोण नुस्तें हाडूंक तेंची. पूण तेणी सुद्दां नुस्तें हाडटा आसतना तें ताजें काय जुनें नुस्तें हें पळोवपाक जाय. कित्याक एक 2 म्हयने पयलीं हांवें बांगडे व्हेल्ले स्वता हांवें आनी हांवें ते मागीर हेजेर घातलेले इंटरनेटाचेर घातलेले आनी खूब जाणां पळयलाय बीन म्हाका नुस्तें विचारलें तुवें तुमचें घातलें काय म्हणून. जाता कितें बांगडो जेन्ना व्हरता न्ही त्या गाबोळीन मरे किडो मेळटा. हो प्रॅक्टिशन म्हाज्या घरान घडलेली गोश्ट. हांवें ती पापलेटी येयली हांगसरल्यान पापलेटी सुरी जाल्ली आयत न्ही जाल्यार पापलेटीक सुरी लागून जाली. जेन्ना तेजी सायडीच्यान तांबडी ओडली न्ही तेन्ना ते हें काडना रब्बर बीन ओडून काडना तशी ती सारकी वयर येयली. म्हणजे ह्या परिस्थितीन ह्या लोकांनी चिंतपाक जाय लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळपाक जायना लोकांनी. म्हाजें मत सामकें डायरेक्ट अशें आसा. म्हाका फायदो जाता म्हणटच हांव कितें हाडीत. हांगा खरें म्हणल्यार न्ही प्रत्येक मार्केटांनी विश्वयुद्ध जसो आसा मडगांव कशें ताणें काल येवन सर्वे केल्या तशें ताणें प्रत्येक मार्केटांनी सर्वे करची हें नुस्तें केन्नाचें विकता तें. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पोळे चेकनाक्यार एका येरादारी अधिकाऱ्या सयत 3 जाणांक धरले. बुधवारा फांतोडेर ही कारवाय भ्रष्टाचार विरोधी पथकान केली. ट्रकवाल्या कडल्यान लाच घेतिल्ले सुमार 50,000 रुपया तांचे कडल्यान जप्त केल्या. ह्या चेकनाक्यार आतां सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे अशें थळावे मागता. शेनवारच्यान ह्या आरटीओ चेकपोस्टार लक्ष दवरिल्ले अशें थळाव्यांनी सांगले. धल्ल्यात ते एजंट सांगतात ते आरटीओ इन्स्पेक्टरा खातीर दलाली करताले. चविल्लो 2 एजंट आणि आरटीओ इन्स्पेक्टराक म्हणजे रेड हँडेड धरलेलो आसा. तांच्या कडल्यान 50,000ची एमावंट रिकवर जाल्ली आसा. आनी
फुडें अशेंय आयकुपाक आयलां की जो एजंट छोटू दवरलेलो आसा बसवराज जिल्ल्यांत छोटू त्या छोटूच्या घरा म्हणजे माजाळे हांगा ताणें ज्या घरान तो रेंटाक रावता म्हणजे चॅकपोस्टाच्यान हार्डली 2 या 3 किलोमिटराचेर पूण गोंयच्या भायर कारवारान ती एरिया पडटा अशा एरियेन ताजे आनी पयशे दवरिल्ले आसा कमीत कमी 1 लाख रुपया. हांव सरकारा कडेन मागता की हें जें सगळें उगड करप्शन चल्लें आसा ताजेर खंय तरी एक कायमचो उपाय ताणें करचो. आनी हाजो एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदता की हें जें करप्शन चल्लां तें सकयल्यान वयर म्हणल्यार वता. अशें कन्फेशन लास्ट टायम आमी जेन्ना त्या आरटीओ इन्स्पेक्टराक गेले ताणें स्वताच तोंडान सांगिल्लें की वयर म्हणल्यार पावता. सो वयर म्हणल्यार पावता म्हणजे मिनिस्टर म्हणल्यार पावता आनी म्हणूनच ताजेर कंट्रोल येना अशें दिसता. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. गोंयचो मायनिंग वेवसाय रोखडोच सुरू जातलो आनी आमी परतून पोटापाण्याक लागतले. गोंय बार्ज धनी संघटनेन आस्त उक्तायल्या. हालींच मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय खण मंत्र्याक गोंयच्यो मायनी सुरू करपा विशीं पत्र बरयलां. ते फाटभुंयेर साबार खण पिडितांक संजीवनीचे वेध लागल्या. सरकारा कडल्यान हे विशीं उतर मेळचे अशी आस्त संघटनेच्या वांगड्यांक आसा. तशें जाल्यार ते तांच्यो बार्जी सारक्यो करपाक शकतात अशें डिसान सांगलें. आग्वादा रेल्वेचे दोंगर आनी पणजे पोर्टाचो नेव्हिगेशनल चॅनल उक्तो जाल्ल्यान संघटनेन बुधवारा पुजा घातली. हे पुजेक GCCIचो अध्यक्ष संदीप भंडारे मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. We are with the hope of that the mining will start, because today also Sutin Dawlekar said the mining will start very soon in the month of November. They are having a meeting in the month of October. We only want to ask with the government whether we should repair our barges or not, because all my members are putting pressure on me and asking me whether they should repair their barges. Till today we don't know anything whether to repair or not to repair. So we want the answer from the government whether we should repair our barges or not, because there is a big amount, huge amount which is involved in the repair of barges. For small barges it is almost around 25 to 30 lakhs, and for big barges it is 50 to 60 lakhs. So before repairing the barges, we would like to know it from the government. Since the mining industry has got closed from September 2012, this has got effect not only on the barge industry but on the entire economy of Goa. Goa Chamber of Commerce and Industry has been pressing very hard for resumption of mining. We had some hope when the mining actually restarted, but unfortunately in March 2018, because of the Supreme Court order, the mining has again got stopped back again. We have been trying very hard for a couple of reliefs along with the Barge Owners Association. One, of course, is to ensure that they get a debt relief. Two, of course, the waiver of the taxes which they want. And third, of course, is the main thing is the resumption of the mining. In this hour of the crisis, Goa Chamber of Commerce is fully with the Barge Owners Association, and we will try put all our efforts to ensure that barge owners get a fair deal and the mining gets resumed. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरण 2019 मेरेन पुराय जातले. साबार आधुनीक सुदारणा येतल्यो. उपरांत प्रवाशांचो आंकडो बरोच वाडटलो. विमानतळ अधिकारिणीचो संचालक BCH नेगी सांगता. विमान इंधनाचे दर उणे जावचे अशें तो मागता. हातूंत इमिग्रेशन कावंटराचे रियलमेंट, चेंज ऑफ सायनाज, विजा कावंटर आनी टर्मिनल बिल्डिंगेच्या विस्तारीकरणाचो आस्पाव आसा. सध्या ह्या विमानतळावेल्यान वर्साक 7.65 दशलक्ष प्रवासी ये वच करतात. विमानतळ सल्लागार समितीची बसका जाल्या उपरांत विमानतळ संचालक नेगी पत्रकारा कडेन उलयलो. ह्या बसकेक दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार, दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. तशेंच पार्किंग, नव्यो मशिनरी, एंट्री गेट आनी बाकीच्याय विशयांचेर बसकेक चर्चा जाली. With the realignment of the immigration counters, we'll have the passengers queuing will be easy, plus the processing time will also reduce. In the immigration counters which we will be providing, the new ones, will have the automatic electronic access control system, which means that once the passenger is cleared by immigration, automatically the gate will open and the passengers will pass through that gate. And in addition to that, the immigration counters, the new ones which will be providing, they will be aligned in a single line. We have requested the state government to reduce the VAT on aviation turbine fuel, which constitutes one of the major components of airline operations cost. So we have requested the state government to bring the value added tax on ATF
to below 5%. So this is basically required to attract more domestic airlines, because if you see now the fuel prices are increasing day by day. The cost of operations for the airlines is increasing, and the ATF constitutes a major component. Almost 40% of the airline cost is this ATF. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. घुवळी वखदाचो रोग कसोच काबार जायना. खास करून गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी तो वाडत चल्ला. बुधवारा कळंगूट पुलिशेन सुमार 2 लाख रुपयाची घुवळी वखदां जप्त केल्या. या प्रकरणात एका मूळ बंगाली नागरिकाक ताब्यात घेतला. बेकायदेशीरपणान गांजा आणि चरस बाळगिल्ल्यान कळंगूट पुलिशेन पश्चिम बंगालाच्या सुभाष तमंगाक धरला. ताचे कडल्यान सुमार 2 लाख रुपया किमतीचो गांजा आणि चरस जप्त केला. तातूंत गांजा 25,000 रुपयांचो जाल्यार 1,80,000 रुपयांचो चरस आसा. राती कडेन 10:30 ते 12:30 ह्या दरम्यान ही कारवाय केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. एखाद्याक गुन्यांवकार थारावचे पयलीं पुराय प्रकरणाचो सखोल अभ्यास करपाक जाय. निर्दोष मनशाचेर भलते सलते आरोप करप म्हणजे मोठें पाप. कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्डनान गोंयचो आवाज संघटनेची पाखां पिसुडल्या. गोंयच्या आवाजान आपल्याचेर केल्ले आरोप सामके फट आसात, पूण ह्या आरोपाक लागून आपल्याचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशी एलिना म्हणटा. हालींच गोंयच्या आवाजाची बसका जाल्ली. ह्या बसकेत कांसावलीच्या नो डेव्हलपमेंट झोनांतल्या जमनीचें रुपांतर केल्याचो आरोप एलिनाचेर जालो. This press conference was important to prove Goincho Awaz wrong and to tell Goincho Awaz that it is a crime to point a finger at innocent people, to say that somebody has committed a crime without trying to find out the truth. Today I stand vindicated because here is all the evidence that proves my innocence, and I would like to tell Goincho Awaz, genuine activism is based on sincerity and truth and not on fabrication and lies. कांसावलीच्या तिच्या मालकीच्या जमनीत रस्तो बांदपाचो आरोप तिने न्हयकारला. ती म्हणटा तो रस्तो कोणी तरी भलत्याच मनशान बांदला आनी त्या वेळार आपलो घोव आशिल्लो, पूण ताची लेगीत ताणें परवानगी घेवून नाशिल्ली. ह्या रस्त्याच्या बांदकामा खातीर कांसावलेचो आर्सेनियो डिसिल्वान संबंधीत खात्याक बरयल्ल्या पत्राची कॉपी तिका मेळ्ळ्या अशें ती सांगता. There was one individual asking for this parking area and 10-meter wide road. The first letter is dated 25th June 2007, and the letter is written by Mr. Arsenio de Silva from Kasauli. He addressed that letter to the Chief Minister, asking the Chief Minister to provide access to the beach. There is another letter dated 31st July 2007, written by the Undersecretary Revenue, Shri D.M. Redkar. Now, this letter is addressed to the Principal Chief Engineer PWD, Panaji, who then he in turn sent the copy of the letter to different engineers of PWD, asking them to do up the estimate for putting up this parking area and the lot. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. एका म्हयन्या भितर महामार्गाची परिस्थिती जाग्यार घालात, नाजाल्यार रास्ता रोको करतले. बाळ्ळीकारांनी सरकाराक खर शिटकावणी दिल्या. ह्या वाठारांतल्यान राष्ट्रीय महामार्ग पासार जाता. पुराय महामार्ग फोंडकुलांनी शेणला. लोकांक दिसपट्टे अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. बाळेच्यान वचपी NH-17 महामार्ग फोंडकुलांनी भरला. ह्या फोंडकुलांक लागून कितलेशेच अपघात जातात. सरकारान ह्या विशयाचेर आड नदर केल्या असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. रोड कसो आसा? हो रोड म्हाका दिसता आतां 2 वर्सां जालीं अशें आहा, कळ्ळें? आतां तूं पळय तें कितें जालें तें, आनीक हेतून म्हळ्यार कोण लक्ष घालना. कितले एक्सिडंट जायत पयर उदक पडलो, पयर फाटली दिसांक गाडी पडली, आमी रातची धांवटयले, आमी काडली, कोण हेजेर लक्ष दिना. आतां पळय कितली जाण एक्सिडंट करता, कितले एक्सिडंट जाताय. आमी तर परत एक्सिडंट बी जाले जाल्यार आमच्या रस्त्यार आडयताले.
आमी हाडायता म्हळ्यार हायवे हाडावप म्हळ्यार आमकां 5 मिनटां गजाल ती आमी कोणाक सांगपा ना कांय ना हे भितर 1 म्हयने भितर हेतून लक्ष घालना न्हू जाल्यार हेंच्यान पोटोल्स काडूंक जायना जाल्यार तेमी कितें करपाचें हे उरलें तरी ते आठवडे आनीक हे घेवन काडपाचें उरलें तें आसा तें थिंग कटक जातालें थिंग कटक जातालें मदीं तरी बरें आहा तें नाजाल्यार आमी हाडयता हें चड शिवाय तेमी तर लक्ष घालना कोण घालना PWD घालना कोण करनाय ते उठसूट गव्हर्मेंट करपा नासताय 8 दिसां एक कितें जाल्यार जायत आसा पूण हेजे कोण पयलीं तो रोड 3 म्हयने जाले ताका हें घातलेलो हें घातलें पीस घातलेली पूण ते पिशीचे ते कांयच ना पयलींच पूण भितरली बरें आहा ते वयली घातली ते लोकांक गाडी हॉस्पिटला गाडयो हेज्यो गाडयो वयताय पयर एक बायल बाडी प्रेग्नेंट आसली बाडी तिका कितें जालें सांगा आमी ती गोरो हॉस्पिटलांत पावयली हें गोरो एम्बुलन्स हाडून मागीर आमचो कोण आनी कोणी हें केलो आमी सांगलें बाबा हें कितें तेंगे न्हू काम म्हणटा आमी कितें करतले पूण आमी करप कितें दीस रात अशें म्हणत रावपाचें हो सारकें जायना जाल्यार हो सारकें आमी तर करना आमी हाडयता शुअर फकत रस्त्याचोच प्रश्न न्हय तांच्या घरांतल्या नळांक घाण उदक येतात अशें थळावे लोक सांगतात रस्त्या कुशीक आशिल्ली चेंबरां उक्ती जाल्ल्यान तातूंत उदक सांचून रावता तशेंच कांय जाग्यार पायपलायनी फुटल्यात आनी तातूंतल्यान उदक व्हांवता उदक 6 म्हयने जाले उदका कोण वचून ना 4 रस्त्यार वचप उदक गांवांत आसा कट्यार पतारपा तकल्यार कोणाक उदक मेळना आनी हे कितें करताय आमदार कितें करताय तें आमकां खबर ना तें उठसून गव्हर्मेंट घडोवपा पणजी वयताय उदका पळय घाण कितली मारता ते उदकाक बाळी लागयता बाळी 2 कडेन उदक पिवपा न्हू आनी फाल्यां तें बंद आनी करता पडटाय इतली उदक व्हांवन आनी बंद करता कितें बाळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा देव बरें करूं.